माझे नाव साई प्रसाद काणेकर आणि माझे एक शॉप आसा हें RK वायन्स म्हणून. आणि बऱ्याचशा वेळा आमी पळयता की हो दोन बाजार जावप हें आमकां खुबशें फायदेशीर आसा. कित्याक आयतार बाजार हो आमच्या कुशीनूय एक जाता, त्या पासत आमकां सोमार बाजार हांगा जायना, कित्याक हो वर्किंग डे आसल्या कारणान. सो आयतार आनी सोमार जेन्ना बाजार जातलो तेन्ना सांखळेकारांक खुबसो फायदो जातलो. खूब दुकानांक असो जातले की फायदोच जातलो. आणि बाकीचे दीस व्हडलेशे ना, आमकां इम्पॉर्टंट बाजार जो आसा तो आयतार सोमार जावप. पयलीं अशें आसलें की थोडेशे बाजार आसले की म्हापशां, सांखळे आनी मडगांव. आयज प्रत्येक कडेन बाजार जाल्ले आसा. त्या कारणान अशें लॉस जायत जाल्लेलें आसा. लॉस जायत आहा. कित्याक सत्तरी सारक्या एक पर्या केरी एक 4 किलोमिटरान सुद्दां अशे बाजार जायत येयलेले आसा. सो आमकां सांखळेकारांक खुबशे म्युनिसिपालिटीक हे लॉस आसा आनी लोकांकूय लॉस आसा अशें म्हाका दिसता. आनी आयतार आनी सोमार हे 2 दीस बाजार जायत तर सगळ्या लोकांक फायदो आसा, वेपारांक फायदो आसा. सगळ्यात पयलीं जो म्युनिसिपालिटीन निर्णय घेतला आयतार आनी सोमार 2 दीस बाजार करपाचो, हो बरो निर्णय आसा. कारण सांखळेचे बाजार आमचे आसा तो आयतारचो बाजार जर भरीत जाल्यार लोकांक सुटी आसता. त्या कारणान हांगासर सुटये खातीर लोक मुद्दम बाजारान येवन बाजार करतले आनी तितलो आमची हांगासर धंदो बिजनसूय जातलो. ताका लागून जो निर्णय म्युनिसिपालिटीन घेतला तो बरोबर आसा. आनी ह्यान फुडें सुद्दां हांव म्हणटा कितें की हे कंटिन्युअस उरचें. फक्त चवथी पुरतो न्हू, पूण हो कंटिन्युअस आयतार आनी सोमार हो दोनूय बाजार हांगासर भरचो. कारण जे वैभव आमचे सांखळे बाजाराक जे आसले पयलींचे ते वैभव गेले आनी आतां हांव म्हणटा की ते वैभव परत हाडटले जाल्यार आमकां हे दोनूय दीस बाजार हांगासर भरून आमच्या ह्या सांखळेकारांक, ज्या वेपाऱ्यांक आनी सगळ्या आमचे जे कोण येवन बसता हांगासर तांकां बीन तांचो फायदो जातलो. आनी इतलें सांगून हांव आमच्या खास करून जे म्युनिसिपालिटीन जो निर्णय घेतला ताका हांव सपोर्ट करता. सांखळी म्युनिसिपालिटीन 2 दीस बाजार केला, तसोच बाजारकारांतले जे बाजारकार आसा तांकां कितको फायदो आसा आनी कितें दिसता तुमकां? आमकां अशें दिसता की सद्या तरी हे मार्केट कांयच ना. म्हणजे बाजार सुद्दां तो जालो जाल्यार गिरायक ना. हे बाजारात कोणूच येना सांखळे बाजारात. हेरा दिसा तर कोण ना. 2 दीस केलो जाल्यार सुद्दां व्हडले उपकार जाताले आमचे. पूण तो करता आसतना कसो करचो की जे वेपारी सोमारा बसता तेंच्यांनी आयतारा येवंकूच जाय हांगा बसपाक. आनी आयतारा येयना जाल्यार सोमारा बसूंक दिवंक जायना. तशें स्ट्रीक्ट मातशी म्युनिसिपालिटीन रावची. आमच्या नगराध्यक्ष रश्मी आसा तेणें मातशें पावल उचलचें. कित्याक सगळो बाजाराचो सगळो वाट लागलेली ह्या पयलीं पासून. म्हणून मातशें कितें आहा हो बाजार थारोवन कोणाकूय गिरायक जावं न्ही. आमी आतां फुलांचो धंदो आहा म्हाजो, पूण गिरायक ना. श्रावण सुद्दां जावन गिरायक ना, लोकूच बाजाराक येना. कितें तरी सुदारणा जावची. सांखळे दोतोर आहा आमचे, दोतोराच्या सपोर्टान. आनी आतां आमची राज्य सत्ताय आमची आहा सांखळे म्युनिसिपालिटी BJPची. तर तेंच्यांनी मातशें आमचे उपकार करचे आनी हो बाजार फुलोवचो. म्हाजें नांव राजेंद्र नायक, सांखळे फुलायता. म्युनिसिपालिटीन 2 दीस बाजार करपाचो ठरयला, तातूंत बाजारकारांतले जो बाजारकार तांकां कितें फायदो आनी कितें तुमकां दिसता हितून? 2 दीस बाजार केल्यार सगळ्या लोकांक फायदोच आसा न्ही. आतां कशें आसता वीसले एक दीस बाजार म्हणल्यार सगळे लोक येतात, भायले येता, पेडचे येता आनी खंयचे येता. तशें आनी लोकांचे आसतना लोक वाडटा. पयलीं हरशीं तर 8 दीस मार्केट पळयता हांगा लोक पडूंक येयना. बाजार निमतान सगळे लोक येता आनी अशें आमी करता. आनी हो निर्णय खरोच बरो आसा. इतले लोकांचे कितें मात बरें आसलें न्हू तें. हांव दयानंद बोरयेकर, वॉर्ड नंबर 10चो कावन्सिलर. आयज आमचे पॅनल सगळे BJPचे आसा. आमकां दोतोराचो फूल सपोर्ट आसा. बाजाराची जी कमिटी आसा ते कमिटीन थारायलें की तांकांय खंय तरी गिरायक जावंक जाय, धंदो वाडोवंक जाय म्हणून पयलीं संडे बाजार आसलो तो संडे चालू करचो म्हणून. आयज आमी तेंच्यांनी आमकां लेटर दिलें की संडे बाजार चालू करा आनी मंडे करा. कितें तरी मार्केट बरो न्ही, कित्याक बाजार जायना, भायल्या भायर सगळे लोक बसता म्हणून. आमी निर्णय घेतलो, मिटिंगेक ठराव घालून घेतले की आयज संडे आनी मंडे दोनूय करतले आमी. आनी 1-2 संडे आमी तांकां हें दिलां की जो कोण संडे 2 येतलो पळय तांकां गिरायक जायना जाल्यार आमी 1-2 दीस सोंपोय तेंचो डिवायड केला, माफ केला तेंचो सोंपो. आनी तांकां आमी सांगला जो कितें कोयर आसा पळय तो तुमी उडयता तसो भरून दवरा. कित्याक आमकां मार्केटाक त्रास जावंक जायना, आमचे लेबर चड लागूंक जायना. की तेंचो टॅली जावंक जाय जो सोंपो घेता तो आनी आमचे बाजाराचे जे मार्केटाचे लेबर आसा तेंचे भरूंक जाय अशें म्हणून आमी तांकां सांगलां. आनी ती करता क्लीन. आमी गेले खेपा सांगलें तेन्ना तेंच्यांनी क्लीन केलें. तसो बऱ्या पैकी मार्केट चलता आनी लोकूय बरो आमकां साथ दिता. कांय कसलेंच हें ना, ते आपले पिशवेन सगळो माल बी भरून दवरता.
आमी चिंतला आतां की जो स्वच्छता आसा पळय ही आमची चडान चड आमी तेजेर लक्ष दिवन स्वच्छता आसा पळय ही साखळेन दवरतले आनी मार्केट भरून लोकांकूय बाजार करूंक दितले इतकें सांगून हांव म्हाजी 2 उतरां सोडटां. हांव आनंद कणेकार सांखळे म्युनिसिपालिटीचो वायस चिफ. आज आमी कितें ठरयलां की सगळ्या बाजाराक लोकांक सांगचें की आमी 2 दीस बाजार करपाक ठरयला, आयतार आनी सोमार. जेणे करून थोडे लोकांक अशें अनकन्विन्स जाता की सोमारा सुटीचो दीस नसल्या कारणान लोकांक बाजाराक हें करपाक गावना. आनी तेंचे सोयी खातीर आमी आयताराच सुरू करचो ठरयला आनी हो आमचो चवथी पुरतो नसून आमी तो कंटिन्यू करतले. आमी लोकांकूय आव्हान करता की आयतारच्या बाजाराकूय हांगा येयात. हांगा आयतारचो बाजारय भरलेलो आसतलो आनी हांगा सगळे आमी तांकां आजकाल सांगतात की तुमी जे कितें हांगा कचरो करतात तो तुमी एक वेवस्थीत हांगा एकी कडेन दवरा. आमी तो कलेक्ट करतले आनी मार्केटूय स्वच्छ उरतले आनी 2 दीस बाजार आसल्या कारणान सबंद सांखळे परिसराच्या लोकांकूय ताजो फायदो जातलो. लोकांकूय बाजारात करपाक सुटीच्या दिसान सुद्दां ताका बरें पडटलें. जे नोकर वर्ग आसा तेंच्या खातीर आनी हो 2 बाजार आमचे जातले आनी सांखळेच्या बाजाराक मातसो वेगळो रूप येतले अशें आमची म्युनिसिपालिटीन आनी आमी सगळ्या कौन्सिलांनी ठरयल्लें आसा. आनी बाजाराची कमिटी आसा तेंच्यांनी मागणी आसा की आमकां 2 दीस बाजार सांखळे त्या प्रमाणे हो बाजार आमी करपाचो. बाजार नाही म्हणून आणखी त्याच्याकडे जावं लागतं. म्हणजे सगळ्यांचे डिमांड होतं की आम्हाला संडे इथे बाजार करा. आम्ही 3 तारखेला संडे बाजार काढतो आणि जे संडेला बसतो त्यालाच आम्ही मंडेला बसायला परमिशन देणार. सगळे आम्ही तुमचे डिटेल्स घेतो, तुमचं नाव, तुमचं कॉन्टॅक्ट नंबर आणि तुमचं बाजार झालं संडे आणि मंडे बाजार झालं तो मला एरिया क्लीन असायला पाहिजे. आम्हाला क्लीन करायला आमचे 3-4 दिवस असे लेबर इकडेच काही कामं करून इकडे क्लीन करतात. तुम्ही बसला तुम्हाला तिथे किंवा डस्टबिन इथे आम्ही केलं आहे आपले वर्कर्स ते नाही. तुमच्या पिशवीत कचरा भरा, तुमचं जागा भेटतो तेवढं म्हणून तो जागा क्लीन करून तुम्ही जायचं. मी रात्री चेक करणार, संडेमध्ये दोन चेक करणार. सप्टेंबर 3 तारीख म्हणजे नेक्स्ट संडेपासून आम्ही सांखळी म्युनिसिपाल्टीतर्फे संडे बाजार स्टार्ट करणार आहे. संडे आणि मंडे असं 2 दिवसाचा आमचा साखळीचा बाजार असणार. खास करून आम्हाला संडेचा हा मार्केटसाठी पब्लिक डिमांड होता आणि आमच्या साखळीमध्ये भरपूर लोक वर्किंग क्लास असल्यामुळे संडेचा बाजार कन्व्हिनियंट होणार ह्या एक हेतूनं आज साखळी म्युनिसिपाल्टीतर्फे आम्ही संडे मार्केट फुल स्विंगमध्ये आम्ही ह्या येत्या संडेपासून स्टार्ट करणार आहे. ह्या एक ह्याची सगळ्या नागरिकांनी नोंद घ्यावी आणि आम्हाला संडे फुल स्विंगमध्ये आमचा संडे आणि मंडे हा 2 दिवसाचा बाजार असणार. मेन आमचा एक उद्देश होता की साखळी मार्केटला जो आमचा एक गतवैभव मिळाला पाहिजे त्याच्यासाठी हा म्युनिसिपाल्टीचा एक प्रयत्न आहे आणि ह्या प्रयत्नाला सगळ्या साखळी नगरवासियांनी साथ द्यावा असं एक आज मी सर्वांना एक विनंती करते. आणि आमचा साखळी मार्केट परत एक इम्प्रूव्ह करायला हा आम्हाला एक आव्हान आहे. म्हणून ह्या सगळ्या गोष्टीच्या लक्षात ठेवून आम्ही म्हणजे चतुर्थी पण आहे 19 तारखेला त्याच्या ह्या संदर्भात आम्ही 3 तारीख सप्टेंबर 3 तारीखपासून साखळीचा संडे बाजार प्लस मंडे बाजार ॲज युजल असणारच. पण संडे आम्ही खास आमच्या साखळीवासियांना हा एक उपलब्ध होऊ दे ह्याच्या एक इंटेन्शनला आम्ही हा बाजार स्टार्ट करत आहे. सगळ्या आमच्या साखळीच्या नागरिकांनी ह्याची नोंद घेऊन संडे बाजारला सहकार करावा हा एक सर्वांना एक रिक्वेस्ट आहे. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.